दीस शनिवार सप्टेंबराची 13 तारीख 2025. पहिले वाचप सांत पावलान तिमोथीक बरयल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 1 वळ 15 तावन 17 पर्यंत. प्रितीच्या दुबाव करिनासता सर्वांनी मानून घेवचें सत हें. पातक्यांक सडवण दिवंक जेजू ख्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवच. पूण म्हाका काकूळट लाभूंक कारण इतलेंच. जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवरून ससनाचें जिवीत जोडटल्या सर्वांक हांव एक देख जावचें पासत. ससनाच्या रायाक अमर अदृश्य आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वदां. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 113 1 तावन 2 3 तावन 4 5 आनी 6 तावन 7. श्लोक. सर्वेस्वराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. सर्वेस्वराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वय सर्वेस्वराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्वराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. श्लोक. सर्वेस्वराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. उदेंतीतावन अस्तमते पर्यंत सर्वेस्वराच्या नांवाक स्तुती जावं. सर्व जनांगा मदें तो सुमहोन्नत अंतराळा वयर गाजता ताची महिमा. श्लोक. सर्वेस्वराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. सर्वेस्वरा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला तरी सकरा पळोवंक आपल्या उंचल्या स्थानातावन तो भागवता. वय सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावंक तो भागवता. खालत्यांक धुळींतली तो उखलता. दुबळ्या धाकट्यांक मेळिल्ल्यांतली तो वयर काडटा. श्लोक. सर्वेस्वराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. शुभ वार्ता. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 43 तावन 49 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीचीं आंजोरां काडूंक मेळनात वा सारण्ट्याचो दाखो खोंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें भरोन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हूण आपयतात, पूण हांव सांगतां तें तुमी करिनात कित्याक? म्हजे सरशीं येता आनी म्हजीं उतरां आयकून तें बरी करता तो कोणा सारको तें हांव तुमकां सांगतां. तो एक घर बांदतल्या मनशा परी म्हणयत. ताणें गूंड खोंडलें आनी खडपाचेर बुन्याद घाली. न्हंयत आवर बरोवन व्हाळाच्यो लोट त्या घराचेर मारलो तरी तें कोसलोन पडलें ना, कित्याक तें घट्ट बांदिल्लें. पूण जो कोण म्हजीं उतरां आयकून त्या प्रमाणें चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेंत घर बांदिल्ल्या मनशा परी म्हणयत. व्हाळाचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी तें कोसलोन पडलें. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. कश्टा मुखांत भावार्थाची परिक्षा जाता व्हडलो संदेश आयची सुवार्ता घर बांदप्याचे ओपारीत वरी आमकां शिकयता. खडपी सुवातेर बांदिल्लें घर जड वाऱ्याक थेर उरलें आनी रेंवेर बांदिल्लें घर कोसलोन पडलें. म्हणजे आमच्या जिवितांत सगळें शाबीत आसतना कितेंच वायट आमकां भोगना. बागार केदाळा आमी कश्टांत सांपडटा तो वेळ आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता. ह्या वेळार आमच्या
देवाचेर आमचो विश्वास थीर आसता वा धंदळटा म्हणलें आमी हर एकल्यान वारोवन पळोवचें गरजेचें. कशें घरची बुन्याद लिपोवन आसता तशेंच आमचो भावार्थ आमचे भितर लिपोवन आसता. कितले गूंड बुन्याद आसा तितलो बळवून भावार्थ उरता. क्रिस्ताक लागशिल्ल्यान वळखता तर आमचो संबंद ताचे थंय थीर आसता. रेवेर घर बांदूंक सलीस आनी घडयेन बांदूंक जाता, पूण घडपी सुवातेर तें बांदिचें जाल्यार लांब काळ वावरिचें पडटा. तेच परी जिवितांत कश्टांनी केल्ल्या वावराक फळ मेळटा आनी तें लांब काळ बाळटा. सलिसायेन वाडिल्लें घडयेन नाश जाता.